नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक मोगोचो विधानसभा पोटवेंचणुकेक प्लान शिरोड्या दीपक फुल फोर्सान म्हापशा मांद्र्या उमेदवार ना। स्ट्रॉंग बिगर बीजेपी उमेदवाराक मोगोचो तेको लोकसभेचे धड ना। गोयच्या मायनिंगाचो प्रश्न सुट्टलो न्यायीक मार्गानूच म्हयने वतले। मुख्यमंत्री म्हणटा एलईडी नुस्तेमारी बंदी आनी गोवा मायल्स टॅक्सीचो खंय सरकार करतलो अभ्यास। प्रदूषण मंडळाचो मुरगांवां JSW बावटो कोळशाची मर्यादा 5.5 वयल्यान 4.8 मिलियन टनाचेर। पोर्टाचे कामगार म्हणटा NGO म्हणटा ते सारके न्ही, कोळशाची उलाढाल वाडोवची। मैं भी चौकीदार मोहिमे खाला 500 सुवातींनी प्रधानमंत्र्याचो व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर चौकीदाराबरोबर संवाद। गोंयकारूय तोपयो घालून म्हापशा। बीजेपीच्या कांय माजी मंत्र्यांक चौकीदाराची तोपी फाल्त। आनी गोंयच्यान मुंबय वचपी पावलूचे व्हॉल्वो बसी कुडाळ लागसार मध्यान उजो। ड्रायव्हर अलर्ट आशिल्ल्यान पॅसेंजर साल्वार ताकतिकेन बस खाली। बसी बरोबर पॅसेंजराच्या लगीचो गोबोर। बीजेपी बरोबर घटस्फोट जाय सावन मोगो विधानसभा पोटवेंचणुकेत बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक स्ट्रॅटेजी करता। मोगो म्हापशा मांद्र्या उमेदवार घालचे ना। बीजेपीच्या उमेदवारा आड बिगर बीजेपी स्ट्रॉंग उमेदवाराक वावुरपाचो प्लान जाला। फक्त शिरोड्या फुल फोर्सान दीपक उमेदवारी भरपाचो निमणो दीस जालो काय कोणाक तेको दिवपाचो ते केंद्रीय समिती थारायतली म्हणून मोगोची सुत्रां सांगतात। लोकसभेचे मात धडना। बीजेपी बरोबर घटस्फोट जाल्या उपरांत जखमी मोगोच्या शिवान बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक विधानसभेचे बाय इलेक्शनाक खासा रणनीती तयार केल्या। शिरोड्या जिखपाक पुराय ताकद लावपाची आनी म्हापशा मांद्र्या बीजेपीक ओडोवंक वावुरपाचे। दोनूय सुवातेर बीजेपी आड स्ट्रॉंग उमेदवाराक तेको दिवन मोगोची मतां डायवर्ट करपाचो प्लान। उमेदवारी अर्ज भरपाची मुजत सोंपली काय मोगोचे केंद्रीय समितीची बसका जातली। म्हापशा आनी मांद्र्या कोणाक तेको दिवपाचे हें ते बसकेंत थारायतले। लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवार केंद्रीय समिती बाय सर्क्युलेशन थारायतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। प्रदूषण मंडळान मुरगांवच्या जिंदालाचे JSW पोर्टाक वर्साक 4.8 मिलियन टन कोळसो हाताळूंक कन्सेंट रिन्यू केला। JSW पर्यावरण दाखलो आशिल्लो 5.5 मिलियन टनांचो कोळशाचे प्रदूषणाचो इशू जाल्ल्यान प्रदूषण मंडळान इसीत कोळशाची मर्यादा उणे करून 4.8 मिलियन टनामेरेन देंवयल्या। MPT कोळसो हाताळपाक परवानगी दिवची म्हूण मुरगांव पोर्ट अँड रेल्वे वर्कर्स युनियन मागता। MPTचे कोळशाचे प्रदूषण वास्को लोकांची घरादार आनी नाका तोंडा मेरेन पावलो म्हूण परत इशू जावन कोळसो हाताळप निमाणें बंद। MPT कोळसो हाताळटना खंय प्रदूषण नियंत्रणाचे सगळे उपाय करतात। वाऱ्याक लागून मातसो त्रास जाल्लो। IITच्या अभ्यास समितीनूय रिपोर्ट दिल्लो। वारें मारता तेन्ना कोळसो हाताळणी उणें करपाची सुचोवणी करून मंडळान JSWक मुरगांव बंदरार कोळसो हाताळपाक मान्यताय दिल्ली। आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान JSWचो कोळसो हाताळपाचो कन्सेंट रिन्यू केला। मंडळाचे निकतेच जाल्ले बसकेंत निर्णय जाला। मात इसीची मर्यादा 5.5 मिलियन टना वयल्यान 4.8 मिलियन टनांचेर हाडूंक लायल्या। दुसरे वटेन सरकारान मुरगांव बंदरार कोळसो हाताळपाक कंपनीक कन्सेंट रिन्यू करचो आनी कोळशाची उलाढालीची मर्यादा वाडोवन दिवची म्हूण मुरगांव पोर्ट अँड रेल्वे वर्कर्स युनियन मागता। कोळशाचे प्रदूषण खंय एक्टिविस्ट उलयतात तितलें ना। The concerned authority, IIT, has clarified that this is a preliminary report. They are doing the final studies. Pursuant to closure of mining and scrapping of our MOHP plant, which was 33 years old, we had no other option other to divert our commodities to elsewhere. Maybe some few lapses as and when, sometime due to wind, breeze, all those things, but 80% of their activities are within the prescribed norms. The berths concerned, berth operators are also willing to increase further their preventive measures. प्रश्न मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हेला। एक्टिविस्टांनी NGOंनी कामगारांचे पोटा आड येवचे न्ही म्हूण युनियन मागता। I request the Goa Pollution Control Board, taking the cognizance of our views, to kindly restore
as per the velocity of the wind, that is 10 kilometers per hour, it has to be increased to 39 kilometers per hour. And also the monitoring machine and also the cap, we also request them to just enhance that as per the requisite of the pollution control and give us our daily bread. We also have met the Chief Minister and given our appeal to him. रिक्वेस्ट करता हे NGOs आमचे एगेन्स्ट असतात ताका अशें आमचे पोटार आड येना जावच्यात अशी परिस्थिती आयली जाल्यार आमकां एक स्टेप घेवन आमकां सगळे रस्त्यार येवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विक्रम नायक. प्रधानमंत्र्यान सांगला ते प्रमाण गोयच्या मायनिंगेचो प्रस्न न्यायीक मार्गानूच सुट्टलो. म्हयने वतले केंद्रा बरोबर यत्न चल्ल्यात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयला. नुस्तेमारी LED नुस्तेमारी बंदी मागतात. मुख्यमंत्री म्हणटा अभ्यास करचो पडटलो. गोवा मायल्स टॅक्सीचोय अभ्यास चल्ला. जाळवंतारांक विश्वासात घेवन खंय प्रस्नाक हात घालतले. मायनिंग LED फिशिंग टॅक्सीचे इशू वर्सां जाली सरकारा कडेन कुसतात. माननीय पंतप्रधान ज्या प्रमाणे म्हटलं की न्यायिक व्यवस्थेत ही प्रश्न जो हा सुटलो त्याचोच एक भाग म्हणून कितलीशीच वर्सां पेंडिंग असलेली केस जी आसा ही ऑलरेडी अनलिस्टेड जाल्ली आसा. ती केस आनी ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां हो विशय सोडोवपाक जाय. त्या खातीर जाता तितके बेगीन हांव चड म्हणजे वर्सभर अशें म्हणना पण काही म्हयन्या भितर ह्या विशयाचेर सोल्युशन येतलें नक्कीच. कारण हेजे करस्पॉन्डन्स किंवा हेजें कॉर्डिनेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या बरोबर आमचें सुरू आसा. ऑलरेडी हांव दिल्ली वचून आयला जाल्यार ज्या कन्सर्न लोकांक कोणाक मेळपाक जाय तांकां मेळ्ळा आनी म्हाका खात्री आसा की योग्य मार्गात जो न्यायीक मार्गान जो आसा हेजो निवाडो जो आसा लोकां समोर येतलो. लोकांच्या नोकरेचो आनी बाकीचोय प्रश्न आसा तो सुट्टलो. LED फिशींग बॅन कर ह्या विशयाचेरूय म्हाका सगळे फिशरमेन्स हे मेळून आयिल्ले आसा. ह्या विशयाचो डिटेलान स्टडी करता कारण दोशी वटेंतल्यान फिशींग करपी हे गोंयकारूच आसा. ताका लागून आमकां पळोवपाक जाय की जो बॅन हाडलेलो आसा तो कशा पद्दतीन हाडला. ओके तो पळोवन ताजेर वेवस्थीत रित्या स्टडी करून ताजेर सोल्युशन काडपाचो निर्णय बेगिनात बेगीन जाता. स्पीकर विथ टॅक्सीवाली तुमकां मेळोन गेले की तो गोवा मायल्स ॲप स्टॉप करचें म्हणून तेजेर तुमचें रिएक्शन कितें आसा? डेप्युटी स्पीकर आमचो मायकल लोबो हो आनी चर्चिल त्या विशयाचेर बरोबर आशिल्ले. तांची गोवा मायल्स स्टॉप कर म्हणून आशिल्ली. थोडीशी प्रायोरिटी जी आसा त्या गोवा मायल्स ह्या ड्रायव्हर जे आहा ते गोंया भायल्या सगळे जाण आसात. सो दॅट प्रायोरिटी ही गोंयकारांक मेळची आनी ज्या सिस्टमीन म्हणजे हॉटेलाच्या सिस्टमीन ज्यो टॅक्सीज आसा त्यो डिस्टर्ब करच्यो न्ही. हांवें डिटेलान मॅटर स्टडी करता म्हणून सांगलां आनी सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा त्या स्टेक होल्डरांक सगळ्यांक विश्वासान घेवन तो विशय सुट्टलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मैं भी चौकीदार मोहिमेखाला आयतारा देशभरातल्या 500 सुवातांनी प्रधानमंत्री मोदीचो व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर मोहिमेत वांटेकार लोकांकडेन संवाद जालो. गोंयचे चौकीदार म्हापशा पेड्यां आनी कुडचड्यार जमिल्ले. मुख्यमंत्री धरून कितलेशेच आजी माजी आमदार मंत्री मैं भी चौकीदाराच्यो तोपयो घालून दिसले. गोंयच्यान मात मोदीक प्रस्न नाशिल्लो. बीजेपीचे कांय आदले आमदार मंत्र्याचे तकलेर मात चौकीदाराची तोपी दिसली ना. लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है. तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, बीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है, ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है. उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत दोन कडेन मोठ्यो स्क्रिनी घालून मोदीची मैं भी चौकीदार कार्यावळ कार्यकर्त्यांक दाखयली. उत्तर गोंयांत म्हापशा कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावलो. हे कार्यावळीक आयिल्ले बीजेपीच्या कांय माजी आमदार मंत्र्यांचे तकलेर मात मैं भी चौकीदार ही टोपी दिसूंक ना. मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, आम्ही सगळे चौकीदार. आम्ही पळयता की देशभरांतल्यान चौकीदारांची फौज जी आसा ही परत एकदा मैं भी चौकीदार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक हांकां साथ दिवपा खातीर पुराय देशभर एकत्र येयल्ली आसा. चौकीदार चोर है म्हणून ही मोहीम जेन्ना चलयली ते चौकीदाराक चोर कित्याक म्हणटा तर तांकां चौकीदारा पासून भंय दिसता.
तांच्या मनात एक जो भय आसा म्हणून तर तुम्ही फाटल्या 5 वर्सांचे सरकार काढून पळयात आणि फाटल्या 5 वर्सांच्या सरकारात म्हाका कोणी सांगचे की एखादो स्कॅम दाखयात. आज मैं ह्यो चौकीदार हो काडा वाला प्रोग्राम चालू आसा आणि म्हाका दिसता भरपूर उपस्थिती आहा, म्हाका गरज आसा भाशण हे दाखोवन दिता की कुचऱ्यांनी बाकीच्या आख्खे देशात हे प्रोग्रामाक खुबशी उपस्थिती आहा आणि 100% हांव सांगू शकता की गोंयांत न्ही देशान आमचे परतून एमपी म्हणून येतले, गोंयांत तर येतलेच आणि परतून भाजपा सरकार मोदीजी फूल स्केल मेजॉरिटीन देशात सरकार करतलो. हे केल्याने आमकांय फायदो जातलो गोंयांत. ज्यो गोष्टी आमी करपाक जाय भाजपा म्हणून त्या गोंयांनी आमी करून दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅसिनोंनी काम करपी गोंया भायल्या लोकांची नांवां मतदार वळेरींत घोसोवपाची कर्मां खंय रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेचीच. काँग्रेसीचो आरोप, मामलेदार ऑफिस रोहना खालाच, अर्ज घेवपी खातें ताचेच आनी आतां प्रकरण आंगार आयल्या उपरांत खंय आपूण साव म्हणून दाखोवपाचो यत्न. काँग्रेस म्हटला फाटल्या 7 वर्सांत परवरे म्हापशा बोगस मतदार वाडल्यात. दुसरे वटेन दक्षिणेत सार्दिनाक तिकेट दिली म्हणून महिला काँग्रेसीक कोत्र गेला. Go to Porvorim. Difficult to see a Goan, you can see Nepalis only there. The 800 applications that went from one this address, one online. On 20th March, according to him, a complaint has been lodged by his people. Entire staff in the Mamladar's office, where this registration is going on, is under the revenue minister. या लास्ट 7 वर्सांक जोरीतोर इल्लीगल वोटिंग वाडला, गोंयकार कोणाचे वाडला जाल्यार 2 मतदारसंघांत, एक म्हापसा आनी एक पर्वरी. आचारसंहिता धड्यार मारून खंय बीजेपीचे सरकाराचे काम चल्लां. नवो PWD मंत्री सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक आपल्या ऑफिसांत आपोवन कामां करात म्हूण सांगता. उमेदवार आशिल्ले 2 खासदार सरकारी गाडयो घेवन भोंवतात. PWD minister now 2 days ago called all his officers, engineers, in his office using the official premises is again a violation of code of conduct. Official premises can be used only for routine work. Directions have been given to contractors and engineers to go ahead with the works without tender of those estimates which are approved. You can appoint 10 deputy chief ministers. Again they have appointed deputy chief minister. So what is happening? The North Goa candidate filed his nomination of the BJP. The South Goa candidate filed his nominations of the BJP. Ministers have travelled by official cars there. कितें हें चल्लां? सरकारान सुभाष शिरोडकाराची जमीन एक्वायर केल्या आनी वेंचणूक आचारसंहिता आसतना सुभाष बीजेपीचो उमेदवार म्हूण वेंचणुकेक देवला आसतना ताच्या बँक खात्यांत सरकारान पयशे घाल्यात. इलेक्शन जायसर ताचे खातें सीज करचें म्हूण काँग्रेस मागता. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे आमी इलेक्शन ऑफिसाक कळयलां, मनीज आर बीइंग ट्रान्सफर्ड इनटू दॅट अकाउंट ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन. दिस इज एन एब्सोल्यूट violation, direct violation of the model code of conduct. जी पैसे त्या खात्यान गेल्या 10 मार्चा नंतर ते ताबडतोब इलेक्शन कमिशनान सीज करूंक जाय. कॅन नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड. दक्षिण गोंयांत लोकसभेची तिकेट दिवंक ना म्हूण प्रतिमा कुतीनो बेजार. मात दिल्ल्या नेतृत्वा खातीर काम करपाक ती खंय तयार. Till date, I had never asked for a ticket. Though 23 years, I had never asked for a ticket. I had always said that when I matured enough and when I think that I have done enough of work, that is the time I will demand for a ticket. And that is the work I had done as a Youth Congress President in Mahila Congress, and I demanded a ticket. So I am also waiting to ask the leadership, because it should be transparent, to know how many votes the candidates, it may be me or Francis Sardina. आता किती फायदा असतो तुझो? फायदो आसूं पण for my satisfaction I want to know, because we had done the highest membership. ना प्रतिमा, तू आता सांगले की आम्ही काम करतो म्हणते का? काम करतली सर. चालेल ते माहिती. Work we will do. But we would, since Julio has asked, I would like to tell him. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
मडगांवां पालिकेच्यो वापरात नाशिल्ल्यो गॅरेजींतल्यो स्क्रॅप मशिनरी पालिकेन व्हरून सोनसड्यार दवरल्यो. वापरात नाशिल्ले मशिनरीक लागून पालिकेच्या गॅरेजींत बेटी सुवात आडावन उरता म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल घेवन पालिकेचो सीओ सिद्धिविनायक नायकान ताकतिकेन ॲक्शन घेतली. जशें तुमच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल फुडें आयिल्ली ती म्हणल्यार आमची कांय अनसर्विसेबल गाडयो म्हणजे त्यो स्क्रॅप गाडयो अशें म्हणपाक हरकत ना, त्यो आमच्या गॅरेजीन पडून आशिल्ल्यो. एंड यू ड्रीव माय अटेंशन रायटली that unnecessarily it has been occupying space. So we wrote to the GSUDA and DMA and we got the permission that they should be disposed of. पण आता सद्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्यान आमकां तें थंय दवरपूय बरोबर न्ही आनी तो डिस्पोज करपाकय आमी मातशे फाटीं रावले. सो पूण तो टायम आनी थंय स्पेस वेस्ट न जावपा खातीर आनी सगळ्यो गाडयो बऱ्या भशेन थंय लागपा खातीर आमी थंयचे क्रेन लावन आमी त्यो उबारल्यो थंयच्यो गाडयो आनी व्हरून आमी ते आतां सोनसड्यार दवरिल्ले आसा. सो अशें कितें जर तुमकां जर दिसता जे कडेन म्युनिसिपालिटीन एटेंशन आनी म्युनिसिपालिटीचे विदीन रायट्स आनी लिमिट्स जर आमी जर तातूंत भितर फिडबॅक दिवंक शकता, आमी काम करूंक शकता जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम विथ सच अ फीडबॅक. सरकार पालिकांक आदार म्हूण मशिनरी दिता, मात ती उजार करिनासतना पालिका अशी कुसोवन खंय स्क्रॅपाक उडयता. हायलायट केल्ले जे व्हेकल्स हे आतां आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ते कितलीशीं व्हेकल्स कितलीशी मशिनरी आयडल पडून आशिल्ली म्युनिसिपालिटी गॅरेजीन. सो हो एकदम क्रिमिनल वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड्स. 2 कॉम्पॅक्टर आनी 3 ट्रक टोटल वॅल्यू नेली 2 कोटी सुमार सँक्शन केल्ले आसा म्हणून आनी ते आतां हाडपाचें आसा. म्युनिसिपालिटीन जाता तितली मशिनरी हाडचे जाय तितली हाडची हें आमी कसलोच दुबाव करनात. पूण जेन्ना इतली म्हारग मशिनरी हाडटात जाल्यार ताचो कॅरूय घेवपाक जाय. आमी सकयल पळयल्लें आसा जी व्हेकल्स टायर भायर काडून तशेंच पडले आहा. एक सादेशे रिपेरा कामाक ती आख्खी व्हेकल थिंगा कुसता आनी ताजे स्क्रॅप जाता. सो हाडपाक सोंपें, न्यू हाडपाक एकदम इजी. गव्हर्मेंट पयशे दिता घेतले पूण तेजे मेंटेनन्स करप ना. आज आमचे कडेन एक इंजिनियर आसा, मॅकॅनीक आसा, पूण जाय ते भशेन मेंटेनन्स जायना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयच्यान मुंबय वचपी पावलेच्यो व्हॉल्वो बसीक कुडाळ हुमरमळा लागसार मध्यान राती उजो लागलो. डायवर्ट अलर्ट आशिल्लो. ताका बसीच्या फाटल्यान धुंवर येतना दिसलो आनी ताणें पॅसेंजरांक ताकतिकेन सकयल देंवयलें. तितले म्हणसर बसीन अकस्मात पेट घेतलो. फायर ब्रिगेड सुवातेर वेळार पावंक शकली ना. तो मेरेन बसींतल्या पॅसेंजराची लगेजीचो गोबोर. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वॅबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.